115 मीटर लांबीची जी वेसल येता मांडवी नदीन ताका लागून बोवाड पडला आणि इट इज अ रिप्लेसमेंट वेसल. पयली जो टोटल 6 आशिल्ल्यो तातूंतली एक आता 115 मिटरांची जातली. उरलेल्यो 5 बेगीनच्या बेगीन जावपाक शकता आणि मागीर 1 किलोमीटर भर तरी ही लांबचे लांब कझिनो झोन हो जातलो मांडवी भितर. आता इतिहास कितें म्हणटा? इतिहास सांगता की भारतीय जनता पार्टीन लोकांक आश्वासन दिल्लें की आमी ह्यो कझिनो काडटले म्हणून. 2012 त्यांच्या हातान सत्ता आयली, पण ताणें तशें काडूंक ना. ऑन द कॉन्ट्री ताणें ती स्टेबलायज केल्यो, तांची मुदत वाडयली, तांची कॅपॅसिटी वाडोवपाक तांकां एक चान्स दिलो. आणि दुसरे सायडीन पयले जाल्यार काँग्रेसीनी आपलो एक आमदार दिलो. तो म्हणटालो की आमी 100 दिसां भितर काडटले. आपल्याक निवडून दिलो जाल्यार ताका लोकांनी निवडून दिलो. 100 दीस जाले आणि खूब हजारांनी दीस जाले, कांय अशें चिन्ह दिसना. सो सगळ्या उतराक फेल. कायदो कितें म्हणटा? कायदो म्हणटा रायट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. पयले जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन जो आमकां रायट दिता टू प्रॅक्टीस एनी ट्रेड ऑक्युपेशन बिझनेस, त्याच कायद्यान भितर अशें आसा की गॅम्बलिंग इज नॉट अ रेकॉग्नायज्ड ट्रेड ऑक्युपेशन बिझनेस. ताका म्हणटा रेज एक्स्ट्रा कॉमर्शियल. आणि खंयचोच कोर्ट हितून मदीं पडचो ना. सरकाराक जाय जाल्यार 1 सेकंडा भितर हो धंदो गॅम्बलिंग बंद करपाक शकता, पण तशें सरकाराक करपाचें ना. आता आनी खंयचो कायदो लागता? ह्यो वेसल्स असल्या कारणान ताका शिपिंग लॉज लागता. मर्चंट शिपिंग एक्ट म्हणून एक आसा, तो लागतालो तांकां, कित्याक ह्यो चडश्यो सी गोईंग वेसल्स आशिल्ल्यो आनी त्यो आतां स्क्रॅपाक दिल्यो उपरांत स्क्रॅप आलंग सारके स्क्रॅप यार्डान घातलेल्यो त्यो काडून मागीर ताका एक पेंट मारून कितें तरी करून त्यो हांगा इनलँड वेसल्स करपाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स गोंयचे जे आसा ताणें तांकां ती सवलत दिली. सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल एजन्सी हें सगळें रेग्युलेट करपाक. पण ह्याच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफिसान हें नाका जाल्लें तांकां शिकयलें आनी तांकां इनलँड वेसल्स म्हणून कॅटेगरायज करून आज ते सुशेगाद हांगा आसा. आतां खऱ्यांनीच ते इनलँड वेसल्स एक्टा प्रमाणे बसता काय ना, बरेचशे आमच्या गोंयांत मरिनर आसा ते सांगतले ते बसना म्हणून. तांचे कन्स्ट्रक्शन सर्वे रुल्स जे आसा, स्ट्रिक्ट रुल्स आसा ते कोण हांगा पाळिना. हांगा पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स कोण पळयना. हांगा मॅनिंग रुल्स कशे चलता ते कोण पळयना. आनी पॅसेंजर वेसल्स असल्या कारणान जे शिपिंग लॉज म्हणटा ती कॅपॅसिटी जर एक मनीस सुद्दां वाडलो त्या वेसलाचेर जाल्यार कंप्लीट शिपिंग एक्टा प्रमाणे हे सगळे लायसन्सीस त्या बोटीची रद्द जावपाक जाय. अशें गोंयांत कांय जायना. अशी गर्दी पडटा थंय. आनीक मागीर आनीक एक कायदो म्हणटा तो लँडवर्ड सायड हो मायनर पोर्ट असल्या कारणान हाजे रेग्युलेशन अंडर द इंडियन पोर्ट्स मायनर पोर्ट्स ऍक्ट म्हणून आसा, त्या कायद्यान तो बसता. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अगेन इज द एजन्सी टू रेग्युलेट दॅट एक्टिविटी. आनी कोणाकय जर हो पोर्ट उजार करूंक जाय जाल्यार तो आज मेळना. जशें म्हजें घर सरकारान रेग्युलरायज करपाक केला, तशें ह्या कझिनोक ह्यो म्हजे कझिनोज आनी ही सगळी सवलत म्हजी अशें करपाक ही सवलत तांकां दिल्ली आसा. सो हांगा कायदे चलना. आनी लास्ट म्हणटा ते हे ट्रॅफिक कायदे हांगा चलना. दे आर इन्सुलेटेड फ्रॉम ट्रॅफिक वायलेशन्स. रात आनी दिसभर थंय ज्यो नो पार्किंग झोनान ज्यो गाडयो लागता आनी ताका लागून जे धुमशण जाता ते लोक सोंसता आनी सायलेंटली सोंसता. मे बी आतां 115 मिटरांचे लांबीची वेसल येता म्हणून जी जागृताय जाल्या दॅट मे बी अ टर्निंग पॉयंट, कित्याक इनफ इज इनफ म्हणपाची वेळ आयिल्ली आसा. ही जाली एक बाजू. आनी खंयचे कायदे? एक्च्युअल जे गॅम्बलिंग जाता ऑन द वेसल दॅट इज रेग्युलेटेड बाय दी गॅम्बलिंग एक्ट. आनीक होम डिपार्टमेंट जो आसा गोंयचो ताणें ते रेग्युलेट करपाक जाय. हातून एक लक्षात आसपाक जाय की ऑफशोर वेसल्स हाका तांणी परमिशन दिलां म्हणटा ते. आतां ऑफ शोर म्हणल्यार कोणी सांगतलो भुरगो पासून की शोर जो आसा थंयच्यान ऑफ जालो की इट इज ऑफ शोर. आतां शोर खंय आसतलो? सी शोर म्हणून आमी आयकता. वेरेवर देर इज अ सी देर इज अ शोर. ओशन comes into mind, ताका शोर आसतलो. when you come inside the river, we only know about a river bank. रिवराक शोर असो लागना. तर ह्यो कश्यो ऑफशोर जाता when it should be off the bank of the river, त्यो म्हाका जाल्यार कळना. आमचे मरिनर जे आसा, जे खूब लोक आसा आमच्या गोंयान मरीन इंडस्ट्रीन, ताणें सांगचें की कश्यो ह्यो वेसल्स ज्यो नदीन आसा हांगा मांडवी भितर आसा त्यो ऑफशोर जाता त्यो. सो हें डेफिनेशन स्ट्रिक्टली पळयलें जाल्यार त्यो ऑफशोर जायना. तरी सुद्दां सरकार आमचो हें सगळें इग्नोर करून, कायदे इग्नोर करून तांकां जे लायसन्स दिता. सो सगळ्या कायद्याच्या बाबतींत हें फेल जाल्लें आसा ऑपरेशन. तरी सुद्दां इल्लिगल एक्टिविटी ही तांचेर एक कोणाचो तरी हात आसा म्हणून हें चलता. मागीर सोलास म्हणून आसा, सेफ्टी ऑफ लायफ एट सी. हे पळयलें जाल्यार एक सुद्दां जर पॅसेंजर एक्स्ट्रा मेळ्ळो जाल्यार अंडर शिपिंग लॉज
हे ऑपरेशन्स ताबडतोब बंद जावपाक जाय. दीस इज द इंटरनॅशनल लॉ आणि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू मेनी ऑफ दीज कन्व्हेन्शन्स. ह्यो ज्यो वेसल्स आसा, ज्यो जंक वेसल्स हांवें सांगलां, तांची रजिस्ट्री खरें म्हणजे सोंपिल्ली आसता वेन दे आर पुट इन द स्क्रॅप यार्ड. तरी सुद्दां हांकां जीव हाडून हांगा त्यो कझिनो म्हणून चलयता.